शुक्रारा फांतोडेर वास्कोत अमोनिया टँकराचो एक्सिडेंट जाल्लो। मुरगांवां मोठे प्रमाणात उद्देग आनी बंदर आशिल्ल्यान वास्कोत तांचे म्हाल येरादारीची असली एक ना एक अपकिर्तां आत्र्या पयऱ्यान जायत आसतात। सादूरकाय म्हूण शाराचे सेफ्टीचेर खंय सातत्यान मॉक ड्रिल्स जावंक जाय। People are not, aware as to what needs to be done by the people and how people are informed about it. So I feel there should be, like everybody says, that Vasco is sitting on a time bomb, whereas because on one side we have Zuari, on the other side we have MPT, and we know the ill effects of coal and petroleum and these gases and things like that. So I feel the people of Vasco should be also, probably exposed to a mock drill, so that people would know what is expected of them in case of such calamities. शुक्रारचे अमोनिया एक्सिडेंटान ते सुवातेवेली कितलीशीच झाडां करपली। Now we are about 200 meters away from where the tanker is, where the tanker overturned. Still there are damage to so many plants. We don't know what we are damaged inside. आमकां कितें जालें तें आमकां कांय खबर ना आतां भितर कितें जालें काय। असले प्लांट्स तर मार बसलो जाल्यार आमकां कसले मार बसता ते आमकां कशें कळटलें। वास्को शारांतल्यान दिसाचे गॅस टँकर नाका। वास्कोक 3 आमदार मंत्री लागतात। तांणी खंय उद्देगांकडेन उलोवन घेवंक जाय। हेज फुडें जायत पाटी नाफ्ताचोय प्रॉब्लम जालोलो। जायते डिजास्टर जाता हिंगा म्हूण हे सायडी मेन लायन गेलो हा, नाफ्ता लायन गेलो हा। सो ही आतां अमोनिया आमकां हांवूय रावता थिंगा एक आयस फॅक्ट्री हा, हेज्या पयलीं थिंगा एक अशें पायप लीक जावन खूब प्रॉब्लम जालो हा। आनी तें म्हणल्यार वाऱ्याचेर चड जाता, लोकां म्हण ब्रिथिंगाक खूब प्रॉब्लम जाता। सो हांव सोदमता हो एक एक्सिडेंट, पूण तेणी एक प्रिकॉशन घेवपा जाय तर इस्कला भुरग्यां लागून डे टायम, पूण एटलिस्ट तेणी बंद करूं जाय। हें कितें असलें कितें आहा तें नायट टायम ओके चलता न्हू। हांवूय MLA कडेन आमी उलयताले आनी आतां हें MLA म्हणल्यार 2-3 मिनिस्टरांकूय लागता, तेणी हेजेर केअर घेवपा जाय आनी तांकां आपयना आनी मिटींग घेवन तांकां सांगो जाय कितें प्रिकॉशन पयलीं घेयाय म्हण, अशें करून लोकांक त्रास जावपा जायना हेजे फुडें। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक।